जेन्ना हे हेचे ई सिगरेटची जेन्ना तुमकां कळ्ळें तेन्ना एक्चुअली तुमी ते रेड जाल्या उपरांत तुमकां कळ्ळें कितें कितें थंयच्यान विकताले हाडटाले बी information आशिल्लें one of the boys from that scrap yard, that person is giving the e-cigarette to the people of the Kolwa. So accordingly आमी तेज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ती एंटायर प्लेस आसा पळय ती आमी रेड केल्ली आसा. थंयसर अजून पर्यंत आमकां कांय अशी ई सिगरेट मेळोंक ना. पण आमी तेणें ई सिगरेट ताका आयडेंटिफाय केल्लो आसा आमच्या भुरग्यांनी लोकल लोकांनी. आनी ती सिगरेट तेणें ई सिगरेट खंयच्यान हाडल्या, कोणें दिल्या, खंयच्यान सिक्युरिटी केल्या आनी सप्लाय कोण करता तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन ते वेरीफाय करून आमी तेजेर कारवाई आमी करतले. भुरगे जे स्कुलाचे भुरगे आसा तेजे कॉन्टेक्टान कशे आयले तेंचो दे वेर फ्रेंड्स, दे नोज ईच अदर. तेंचे एकामेका कडेन कॉन्टॅक्ट्स आसा तेंचे कडेन. आनी दे आर सम ऑफ दे आर युजींग द फोन, सम ऑफ दे आर नॉट युजींग द फोन्स, बट ऑल दे आर फ्रॉम कोलवा आनी सेरामती. इट्स अ व्हेरी क्लोज नियर बाय एरिया. सो त्या फ्रेंडशिपान तेंगेलें दिला म्हणूंक शकता.